एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आसा तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. आणि आज व्लॉग हा पळय हांव किचनान स्टार्ट करता. आयज तुमकां न्ही एक बरेशे रेसिपी घेवन येयला. ओके, सो आयज न्ही हांव करता प्रॉन्स मालवणी सुक्का. पयर न्ही हांवें चिकन तुमकां शेअर केल्लें पळय, चिकन टिक्का मसाला. जस्ट थोडेशें चिकन उरलेलें, सो हांवें न्ही चिकन मालवणी मसाला केलेले, जे हांवें ऑर्डर केला न्ही मालवणी मसाला. तितून न्ही हांवें जस्ट थोडेशें काय शीट करूना पळोवया म्हटलें कितें खबर आहा. तेज्या कडसून न्ही हांवें मसाला न्ही हांवें फर्स्ट टायम ऑर्डर केला मालवणी. सो हांवें करून पयलें आनी तुमकां सांगू इतलें बरें जाल्लें. झगडी आमगेर लास्टाक इल्लेशें उरलेलें रातचें, तुका जाय म्हाका जाय, म्हाका जाय तुका जाय. सो इतलें बरें जाल्लें. रितुका तरी खूपच आवडलें. तो चिकन किंवा फिश बी चड खायना, ताका ते ग्रेवी मेळ्ळा न्ही तो खाता. आणि हांवें सुक्का वांगडा न्ही जस्ट रेडीमेड ते पराठा मेळटा पळय, ते एक पॅकेट हाडलेलें. आनी ते पराठा वांगडा इतलें बरें लागलें न्ही तुमकां कितें सांगू. सो हांव जेच्या कडसून हांव ते गरम मसाला, गोवन गरम मसाला जावं, मागीर तुजें बेसन, चण्याचें पीठ, मागीर हें तांदळाचें पीठ, गव्हाचें पीठ न्ही हांव तेज्या कडसून ऑर्डर करता. आनी हांवें हें फर्स्ट टायम मालवणी मसाला न्ही तेज्या कडसून फर्स्ट टायम ऑर्डर केला. आनी सुपर बेस्ट आसा. नंबर तुमकां हांव शेअर करता, तुमकां जाय जाल्यार तुमी ऑर्डर करात. आनी तो आनी मडगांव बी म्हाका लास्ट टायम कमेंट केल्लें, तो मडगांव बी डिलिव्हरी करता. मडगांवां तो कोरियर करता. ओके, मडगांवां तो दिता. मडगांव आसूं, म्हापसा आसूं, पर्वरी, पणजी खंय तुमी ताका सांगात, तो तुमकां हाडून दितलो. पण बेस्ट स्टार्टींग इफ तुमी तेच्या ऑर्डर करता न्ही कितें जावं, जस्ट थोडेशें ऑर्डर करून ट्राय करून पळयात. हांवें मसाला न्ही जस्ट 100 ग्रामूच हाडलेलें. ओके, 100 ग्रामाक 140. गोवन मसाला बी हांव 100 ग्रामूच ऑर्डर करता, कित्याक चडशें आमगे गरम मसाल्याचें चड काय करना. इफ सोंपलें न्ही हांव तेच्या परत ऑर्डर करता, की हाडून दवरलें न्ही मागीर ती पिड्ड्यार बी जाता म्हणून ताका लागून. ओके, आनी हांव अशें म्हणना की तुमी तेच्या कडसून मसाला ऑर्डर करा ना. इफ तुमकां भायर शॉपार मेळटा ते तुमी घेवं शकता. पण हेजे सामकें ऑथेंटीक आनी सामकें बेस्ट. सांगू की तुमकां कितें सांगू, तेजे प्रोडक्ट न्ही बरें आसता. आतां हांव तेजे प्रोडक्टा बद्दल इतलें उलयता, तुमी म्हाका चिंतना की तेजेर म्हाका कितें कमिशन मेळटा. कांयच नाका म्हाका. ते जाल्यार बीन हांव पळय इतलें तेजें प्युअर आसा, इतलें ऑथेंटीक आसा. सो म्हाका बरें दिसता की तेजे बिझनेस बरें वयर सरचें. ओके, आनी तेजे बिझनेस न्ही सगळे कडेन पावचें अशें म्हाका दिसता. ओके, सो दाखयत तुमकां पॅकेट हांवें ऑर्डर केल्लेलें मालवणी तुमकां दाखयला हांवें. तेणी की तो म्हाका सांगता की तुजे युट्यूबार सांग अशें मसाल्याचे बद्दल ना. हांव म्हाज्या मनांतल्यान हें तुमकां सांगता की तुमी तेजेसून ऑर्डर करपाचें. आनी इतलें तुमकां भायर समज मसाला बी आमी जे हाडटा बीन ते खबर ना तुमी कितें आसता बीन मिक्स करता कितें खबर ना आमकां. सो हें सामकें घरान तो करता मसाला. ओके, सो हें पळयात. पयलीं तो पॅकेटान विकतालो, आतां अशें ताणें पॅकेट केला, बरें दिसता. सो हें पळयात. ओके, सो मालवणी मसाला. सो प्रॉन्स मालवणी सुक्का काय व्हडलेशें टेन्शन घेवपाक गरज ना. इजी आसा, सिंपल आसा. फक्त तुमकां न्ही मालवणी मसाला आसूंक जाय, इतलेंच आनी कांय नाका. सो हांगासर हांवें सुंगटां घेतला. लायट गेली, पावस पडटा. सो हांगासर न्ही हांवें सुंगटां घेतला. तुमकां जाय जाल्यार चिकन घेयात. जे प्रोसेस आहा पळय सेम दवरात, फक्त प्रॉन्स नाजाल्यार चिकन. सो चिकना वांगडा आनी परत करतलें हांव, इतलें बरें जाता खरेंच सांगू तुमकां. ओके, सो दाखयत तुमकां हांवें सुंगटां घेतली ते दाखयत तुमकां. सो हांगासर पळयात हांवें न्ही 1/2 किलो प्रॉन्स घेतला. आनी हे पळयात अजून ताका क्लीन करूना हांवें. सो चड मोठे प्रॉन्स बी घालनाकात, खावपाक न्ही बरें जायना. हें मिडियम आसा. ओके, हें 1/2 किलो आसा. सो हेका न्ही हांव क्लीन करून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. सो हांगासर पळयात प्रॉन्स हांवें क्लीन करून घेतला. आनी अशें न्ही हांवें सायडीन न्ही कट केला. सायडीतले जे थ्रेड बी आसता पळय ते काडून घेयात. सो आतां आमकां एका मॅरिनेशन करूंक जाय. सो आतां घालता हांव 1 टीस्पून जिंजर गार्लीक पेस्ट. सो आतां घालता 1/4 टीस्पून टर्मरीक हळदीचो पिठो. मीठ घालता एज पर द टेस्ट. भायर न्ही व्हडलो पावस पडटा, तुमकां आवाज बी येता आसतलो, मातशें इग्नोर करात. ओके, सो मीठ घालता. कोथमीर घालता. 1 टीस्पून घालता हांव मालवणी मसाला. आनी जस्ट थोडेशें घालता. 1/2 टीस्पून घालता हांव. सो बरें हेका मिक्स करून घेयात. सो हें पळयात हेका बरें हांवें मिक्स करून घेतला. आतां हेका न्ही हांव 1/2 एन आवर दवरतलें. इफ तुमचे कडेन चड टायम आसा चड दवरात, आनी रातचे ओवरनायट तुमी अशें मिक्स करून दवरूं शकता. ओके, हेका हांव सायडीन दवरता. आतां न्ही मालवणी मसाला करपाक न्ही आमकां खोबरें लागतलें, म्हणजे ड्राय कोकोनट. तुमकां जाय जाल्यार तुमी ड्राय कोकोनट घालात, ना जाल्यार सोय, ओले सोय ते घालून तुमी करूं शकता. पण हांव तुमकां एक सजेस्ट करता ड्राय कोकोनट, म्हणजे खोबरें आसता पूण तेतून तुमी हे मालवणी मसाला करात, एकदम बरें जाता. म्हणजे ओले सोयेचे टेस्ट आनी खोबरें जे आसता पळय ते टेस्ट म्हणजे डिफरंट लागता, है का न्ही. सो कंपल्सरी ना की ड्राय कोकोनट घालूनच करूंक जाय. तुमी जाय जाल्यार ओले
नाल्लाचे ते आसता पळय सोय ते घालून तुम्ही करू शकता. पण हांव आयज न्ही ड्राय कोकोनट घेता की म्हाका न्ही ड्राय कोकोनट मला खूप बरें लागता. ओके, तर 2 ऑप्शन आहा तुमचे कडेन. चला करी आमी आतां फुडलो प्रोसेस. हांगासर दवरला हांवें पॅन. जस्ट एक धाकटो चमचो हांव घालता तेल. सो आतां घालता एक 10-15 आनी लसूण घालता आणि एक मोठा कांदो न्ही हांवें लांबसर अशें कट करून घेतला. तर ह्या स्टेजीर न्ही तुमकां जाय जाल्यार आल्याचे तुकडे बी घालूं शकता. सो हांव घालना कित्याक हांवें न्ही प्रॉन्साक न्ही जिंजर गार्लीक पेस्ट घातला न्ही, कंपल्सरी ना. ओके, सो आतां आमकां न्ही मातशें लायट ब्रावन जायसर न्ही बरें एका फ्राय करून घेवंक जाय. सो कांदो न्ही हांगासर जस्ट थोडेशें म्हणजे लायट अशें ब्रावन जाल्लें आसा. सो आतां घालता हांव ड्राय कोकोनट. ड्राय कोकोनट न्ही हांवें अशें ग्रेट करून घेतला. सो हांगासर न्ही हांवें 1.5 कप घेतला ड्राय कोकोनट. ओके, सो हें न्ही आतां आमकां बरें सोय आहा पळय हें आमकां बरें भाजून घेवंक जाय. म्हणजे अशें लायट ब्रावन जे भशेन ताका ब्रावन कलर घेवंक जाय. फ्लेम लो दवरात आनी हेका बरें हेका न्ही भाजून घेयात. सो हें बरें भाजून घेता आमी दाखयता तुमकां. हांवें सांगलेलें हें 1.5 कप म्हणून सोय 1.5 कप ना, हें 2 कप आसा. कित्याक आईन तें करून दवरलेलें रातचें बरें किसून दवरलेलें, कित्याक नाजाल्यार तें बरें फ्राय जायना. ओके, सो हें 2 कप आसा. सो हांव सोय चड घालता कित्याक बरें ग्रेवी मेळटा. सो चपाती वांगडा जावं शिता वांगडा बी जेवंक बरें जाता. ओके, तो ऑलमोस्ट जाल्लें आसा दाखयता तुमकां. हें पळयात बरें ताका हांवें ब्रावन जायसर अशें फ्राय करून घेतला. ओके, सो गॅस बंद करता. आतां हेका न्ही मातशें थंड जावनी मागीर आमी करूया फुडलो प्रोसेस. सो हांगासर पळयात हांवें न्ही मिक्सी जारान न्ही ट्रान्सफर केला. ओके, सोय भाजलेले ते. आतां तूं घालता एक 1/2 कप न्ही कोथमीर घालता. जस्ट थोडेशें न्ही हांव उदक घालता. चड उदक घालनाकात, एक जस्ट 1/4 पुरो. आतां न्ही आमकां हें वांटून घेवंक जाय. फायन पेस्ट करून घेता. सो हांगासर पळय वांटून घेतला. तुमकां जाय जाल्यार फायन पेस्ट करूंक शकता. हांवें न्ही अशें फायन करूना, अशें कोर्सली अशें वांटून घेतला. ओके, आनी वांटता आसतना न्ही मदीं मदीं थोडें उदक घातलां नाजाल्यार वाटना तें. ओके, सो हें जाल्लें आसा. आतां करी आमी फुडलो प्रोसेस. सो आतां करी आमी फुडलो प्रोसेस. आतां घालता हांव 4 व्हडलो चमचो तेल घालता. सो तेल न्ही तापलेलें आसा. सो आतां घालता हांव कांदे. हांगासर न्ही हांवें 2 म्हणजे मिडियम सायज 2 कांदे न्ही हांवें चॉप करून घातला ते घालता. सो कांदे न्ही आमकां आतां बरें एक गोल्डन कलर येयसर एका फ्राय करून घेवया. सो हांगासर पळयात कांदो न्ही बरो हांगा फ्राय जाल्लो आसा. सो आतां घालता हांव टोमॅटो. हांगासर न्ही हांवें 2 टोमॅटो न्ही चॉप करून घेतला ते घालता. मीठ घालता आनी आतां आमकां टोमॅटो न्ही बरें सॉफ्ट जायसर एका बरें कूक करून घेवया. सो टोमॅटो न्ही हांगा सॉफ्ट जाल्ले आसा. आतां घालता हांव 2 धाकटो चमचो रेड चिली पावडर. 1/4 टीस्पून घालता हांव हळदीचो पिठो. एक धाकटो चमचो घालता हांव मालवणी मसाला. बरें हेका मिक्स करून घेयात. सो हें पळयात बरो कलर येयल्लो आसा आनी बरें हेका आमी मिक्स करून घेतला. सो आतां आमी घालया जे वाटलेले खोबरें आहा पळय तें आतां हांव घालता. सो आतां हेका न्ही बरें आमकां मिक्स करून घेवंक जाय. सो हें पळय हेका बरें मिक्स करून घेतला आनी उदक चड घालनाका. जस्ट मिक्सी जारान न्ही लागलेले मसाला जस्ट थोडेशें उदक घालता. आनी आतां आमकां न्ही हें बरें मिक्स करून घेयात आनी ऑयल सेपरेट जायसर तेल सुटोवंक जाय. तशें आमकां न्ही आमकां ऑयल सेपरेट जायसर न्ही हेका कूक करून घेवया. सायडीनी अशें तेल सुट्टलें. ओके, सो हें पळयात मसाला न्ही सायडीन तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर ऑयल सुटलेलें आसा आनी ड्राय जाल्लें आसा. सो हेका तेका बरें मिक्स करून घेयात. सो आतां हांव घालता प्रॉन्स. जस्ट थोडेशें उदक घालता कित्याक सुंगटां न्ही आमकां मातशें कूक करूंक जाय. एक 1/2 कप तुमी उदक घालात. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो हेका न्ही हांवें बरें मिक्स करून घेतला. आतां हाका उदक घालना कित्याक सुंगटाक न्ही उदक सुट्टलें. सो मागीर पळोवया इफ उदक कमी जाल्यार मागीर उदक घालपाचें. आतां धांपोवन न्ही आमकां एक 10 मिनटां एक 15 मिनटां लो फ्लेमीर हेका कूक करूंक जाय. सो हांगासर पळय हें जावंक ना अजून आनी तुमी पळोवंक शकता उदक सुटलेलें आसा आनी हें ड्राय जायसर न्ही आमकां करून घेवंक जाय, शिजोवन घेवंक जाय. कित्याक आमी हें सुक्का करता. ओके, मदीं मदीं लीड काडून न्ही ताका मिक्स करत रावात. सो हांगासर न्ही 15 मिनटां जाल्लीं आसा आनी हें पळयात
मस्त आमचे जाल्ले आसा मागीर तेणी ड्राय जाता ओके आनी घरांनी सामको बरो वास सुटला सो तुमकां इतलेंच हांव सजेस्ट करता ड्राय कोकोनट घालून तुमी हें करात ओके खूब बरें जाता ओके सो आतां श्रावण लागीं पावला चिकन हाडून सुक्का करून खायात चपाती वांगडा खूब बरें लागता ओके तो हें जाल्लें आसा हांव गॅस बंद करता सो आतां न्ही तुमकां एक इजी तुमकां एक पराठा हांव शेअर करता ओके चिकना वांगडा खावपाक सो कंपल्सरी ना पराठाच करूंक जाय तुमी चपाती वांगडा खावं शकता पाव वांगडा खावं शकता आनी जे रेडीमेड पराठा मेळटा पळय ते हाडून गरम करून खावं शकता सो हांगासर न्ही 2 बटाट घेतला एका बरें आनी बॉयल केला आतां न्ही एका हांव ग्रेट करून घेता हांगासर पळयात 2 बटाट न्ही ग्रेट करून घेतला सो हांगासर घालता हांव जस्ट थोडेशें चिली घालता कोथमीर घालता इफ तुमच्या कडेन चिली फ्लेक्स आहा जाल्यार थोडेशे चिली फ्लेक्स घालात आनी मीठ घालता सो आतां घालता जस्ट थोडेशें जिरा घालता सो आतां घालता हांव मैदा हांव न्ही हें मैदा घालून करता इफ तुमकां मैदा नाका तुमी गंवाचें पीठ घेयात सो हांगासर न्ही 1 कप हांवें मैदा घेतला आतां आमकां न्ही बरें कालोवन घेवंक जाय आई कालयतलें आनी उदक बीन कांय ऍड करप ना सो अशें तांकां न्ही बरें कालोवन घेयात सो पयलीं एका न्ही बरें कालोवन घेयात आतां थोडें थोडें उदक घालून न्ही आमकां एक डव करून घेवंक जाय हांगासर पळयात डव रेडी आसा आतां हांव घालता एक धाकटो चमचो तेल घालता म्हाका हाफ टीस्पून घालता हांव ओके आनी तेल घालून ताका बरें कालोवन घेयात सो हें पळयात जाल्लें आसा आतां धांपोवन न्ही हांव एक 10 मिनटां सायडीन दवरता मागीर आमी पराठा करुया सो 10 मिनटां जाल्लीं आसा आतां करुया आमी पराठा एकदम अशें ताका न्ही बरें अशें कालोवन घेयात ओके तो एक बॉल सायज घेयात जितले तुमकां पराठा व्हडले जाय धाकटे जाय त्या प्रमाणे डव घेयात सो थोडेशें मैदा घालात सामकां येता हें चपाती भशेन लाटून घेवंक जाय सो हें पळय बरें अशें ताका पातळ न्ही लाटून घेयात सो हें पळय जाल्लें आसा तेल घालता सो बरें ताका न्ही फ्राय करून घेवंक जाय दोनी सायड टर्न करता सो हें पळयात बरें एका फ्राय केल्लें आसा दोनी सायड न्ही बरें ताका फ्राय जाल्लें आसा ओके तो हें रेडी आमचे पराठा सगळें करून घेता मागीर मेळटा तुमकां ओके चला शिव कितें म्हणटा पळय कितें ऑर्डर केला खंय चपाती न्ही ते पराठा ते कशें जाला बरें आहा सो शिवान तुमकां दिला ग्रीन सिग्नल ट्राय करात आनी ते पराठा पळय तुमी भुरग्यांक टिफिनाक बी करून दियात खूब बरें लागता ताका तुमकां कितलें सॉफ्ट जाता इफ मैदा नाका जाल्यार गंवाचें पीठ घालात कांय टेन्शन ना ओके ट्राय खावूंक सांगता तुमकां कित्याक हांवें हें पराठा बी खूब तेंपान केला टिफिनाक बी करतालें हांव चटणी बी लावन खावंक बरें लागता दाखयता तुमकां आनी बयां घातला भितर पोटेटो बरें जाला आनी सुक्का कशें जाला आतां तुमी म्हणटले हांव ताका फीड करता न्ही सुंगटां बीन चड खावंक जायना सो हांव सुंगटां चड खायना हांव फक्त ग्रेवी खातलें की सुंगटां मागीर शेलफीश बीन न्ही हांव अवॉयड करता खाल्यार जस्ट एकूच पीस खाता चड अशें खायना हांव कळ्ळें न्ही सो ब्रेस्ट फीड करतना न्ही शेलफीश मागीर प्रॉन्स बीन चड खावंक जायना तुमकां दाखयता हांव पळयात पराठा पळयात पळयात सामकें सॉफ्ट कशें पळयात व्हेरी सॉफ्ट कोण म्हणचे ना की मैदा घालून केला म्हणून पळयात सॉफ्ट आनी तुमकां कितें सांगू इतलें बरें जाला अशें ना बेस्ट जाला म्हाका मसालाच मेळा पुरो म्हणजे ग्रेवीच मेळा पुरो हांव हॅपी हांव प्रिफर करता तुमकां चिकनाक करा अशें ना दोन उरला न्ही त्या श्रावणान खबर ना 25th न्ही खबर ना श्रावणा पयलीं हाडून खाया तुमी ओके
खाता मागीर मेळटा तुमकां. सो जालें म्हणजे जेवून आतां मम्मी वयतली जेवपाक. तर तुमकां मेळटा इश्विकाक ऋतूक अजून येवंक ना की आयज ताका क्लास आहा, आयज तो 4 येतलो. तो शिव आतां जस्ट जेवून ताका हाडूंक वयतलो. ओके मेळटा तुमकां इश्विकाक आनी व्लॉग एंड घेता. ओके आईक मेळोंक ना न्ही. आई हाय म्हण. हाय हाय. हो पळय आमचो गुंडप्पा गुंडू. हाय म्हण इश्वीक. न्ही जावं ना गे, न्ही जावं ना. हाय म्हण तूं पयली. हय जालें. कितें तो म्हण पळय. माझे सबस्क्रायबर म्हणजे युट्यूब फॅमिलीन म्हाका कमेंट केलेले इंस्टाग्रामार टिकली न्ही म्हणजे धाकटेलाय म्हणजे ते हितून ते आमी इयरबड्सान लाय तिका आमी कितले फावट सांगला जे आमी गेर येता पळय तेका न्हाणोवपाक ती आमगे थापता सारके. हांव न्ही हितून लायता म्हणजे इयरबड्स आसता पळय तितून सर्कल येता तो कितें करता मॅसेज करता न्ही ते म्हणजे स्प्रेड जाता. तो सारको हो आला. ओके चला आयची रेसिपी ट्राय करात आनी म्हाका कमेंट करून सांगात. ओके आनी मालवणी मसाला तुमकां नंबर हांवें शेअर केला तेडे ऑर्डर करात आनी करून खायात. ओके आनी पराठा ट्राय करात. ओके तो हो व्लॉग मी हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा, चॅनल सबस्क्राईब करात. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय, टेक केअर.